ट्रेंड ट्रेंड म्हळ्यार कितें सक्कड तेंच करते आसा देखून आमी तेंच करया कित्याक म्हळ्यार तें सुलभ हे मात्र न्ही तेंय जाय सक्कड जाय आनी ह्या वरवीं आमचें सगळें जिवीत आमचें आचरण आमी उलोवचें आमी करची सर कामां पुराय जाल्यात सक्कडी आसा तांतूं फ्रूट सलाद कशें ट्रेंड कॉपी करता ओके तशें जेजूक आमी कॉपी करूंक जाय जेजू थंय तसलें कितें आसलें विशेश दुसरें असं नासलें कितें विशेश तीन संगती आमी उडासून धरया आनी खंयचें जायतें पुतान म्हळें डॅडी म्हाका एप्पल ज्यूस जायत बापायन विचारलें ताका एक एप्पल ज्यूस दी ना डॅडा आतां म्हाका एप्पल नाका बनाना जायत ओके जायत बनाना ज्यूस दी ना डॅडा हे बनाना ज्यूस नाका म्हाका पायनॅपल जायत बापायक राग येयलो तरी पूण इल्लोसो सांबाळन म्हणालो पुता खंयचेय एक विचार तें जाय जायना खंयचें एक सांग आज पायनॅपल फाल्यां एप्पल काडगे परवा दुसरें खंयचेंय काडगे पूण आज एकच ताका पूत म्हणालो तें कित्याक जायना आमी दुसरे फळां घालून फ्रुट्स घालून फ्रूट सलाद करता न्ही फ्रूट सलाद जाता खंय ज्यूस कित्याक सांगाता मिक्स करून पियेवन वचो ताका बापाय म्हणालो सारकें तुवें सांगलें सोमा फ्रूट सलाद करयेत पूण ज्यूस मिक्स करून पिवंक जायना सक्कड ज्यूस ॲसीड आनी गोडशें दोनूय सांगाता ज्यूस करून पिवंक जायना तें पोटाक बरें न्ही एप्पल काडून घेते जाल्यार बनाना जायना देखून तुजें कॉम्बिनेशन समाना देखून तें जायना खंयचें एक विंच मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आज आमच्या भोंवतणी पळोवंक गेल्यार आमकां दिसता हेंच सगळें फ्रूट सलाद हे मात्र न्ही तेंय जाय सक्कड जाय आनी ह्या वरवीं आमचें सगळें जिवीत आमचें आचरण आमी उलोवचें आमी करची सर कामां पुराय जाल्यात सक्कडी आसा तांतूं फ्रूट सलाद मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमकां मस्त ऑप्शन आसल्यार तांतलें विंचून काडूंक की कन्फ्युजन चड आसता मस्त ऑप्शन आसा मस्त विंचोण आसा तांतूं खंयचें काणगेचें म्हणून हें कन्फ्युजन आमच्या भितरच आनी ताका एक सोल्युशन आसा आमकां विंचूंक जायना गी तर एक काम करया आमच्या भोंवतणी कितें जावन आसा आतां तें आमी फॉलो करयात ताका ट्रेंड म्हणटात कळ्ळें गी ट्रेंड म्हळ्यार कितें सक्कड तेंच करते आसा देखून आमी तेंच करया कित्याक म्हळ्यार तें सुलभ त्या भशेन चड तकली करसूंक ना शी इज डुईंग ही इज डुईंग ती करता सगळीं करता सो हें ट्रेंड हें आज बरें चलता देखून हेंच करया हें एक सोल्युशन केदारपणी चिंतलां की कित्याक मनीस चड आनी चड ट्रेंडा फाटल्यान वता जें कितें आज चड आवाज करता त्या फाटल्यानच कित्याक वता आमी चिंतलां की तुमी कित्याक म्हळ्यार जें कितें ट्रेंड आसा तें कॉपी करूंक इजी ताका तुमी तकलीवन करचें म्हणना तें कशें अशें कांय चिंतूंक ना तो करता ही करता म्हणून हांवें करचें दुसरें आनी एक आज ट्रेंड कित्याक फॉलो करतात म्हळ्यार लोक जर तांचे बरें हांव करना जाल्यार हांव फाटीं उरतां अपडेटेड आसना भुरगीं पळय आतां डाडाक मम्माक सांगतात आवय बापाय सांगतात तुमी मस्त पोरणे जाल्यात तुमी अपडेट जावनात आनीक आनी त्या भियान आमी चिंता ना सक्कडांनी वेच्या वरी हांवें करूंक जाय सक्कड कितें ट्रेंड फॉलो करता तें हांवें करता आमच्या नेसनांत जावंक पुरो आमच्या आचरणांत जावंक पुरो सोपणांत कार्यांत जावंक पुरो ताणें कितें केलें तशेंच हांवें करूंक जाय ती कितें न्हेसता तोलेंच हांवें न्हेसोंक जाय ती खंयसर पिकनीक वता हांवें थंयसरच वचोंक जाय म्हणल्यार तसल्या ट्रेंड फॉलो करची मनस्थिती आज आसा पूण ह्या ट्रेंडाची अवधी कितली सड्ड ना थोड्या तेंपान ती आसा मागीर आनी कितें त्या जाग्यार येता त्या देखून जें कितें आज ट्रेंड म्हूण म्हणटा हांव तें फाल्यां आसना आतां आमच्या काजरांनी तुमी पळयलां जाल्यार निमाणे डान्स आसा न्ही डान्स लास्ट डान्स खंयचें आसलें पयलें बायला आसलें न्ही ताचे उपरांत कितें आयलें टायगर डान्स आयलें टायगर डान्स बारी ट्रेंड जालें बारी सक्कट तेंच जाय म्हणून आतां पोरपोर एक आयला ते माथ्यार ग्लास दवरून नाचचें पळय कोता गे काजरा गेल्यार ह्या दिसांनी खंडीत तुमी पळयलां म्हळ्यार ते एका वेळार हें ट्रेंड जाल्यार फाल्यां सकाळीं दुसरेंच आसता
त्या देखून खंयचेय ट्रेंड म्हणलें तें उराना. तर मगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, आमी आयच्या वांजलाक येवया. एक गलिलियांत, ल्हानसो गांव गलिलियांत, फकत 3 वर्सांनी सगळो लोक एका व्यक्ती फाटल्यान वेता जाल्यार तें ट्रेंड न्हय गे. सकट लोक गलिलियांतलो एका व्यक्ती विशयांत उलयता, एका व्यक्ती विशयांत चिंता, एका व्यक्ती विशयांत चड आनी चड ताच्या फाटल्यान वचचे, ताच्या लागीं उलयचे, ताच्या सांगात रावचे, ताका आपडचे म्हणून जायतो लोक आशेता. जेजू जावन आसा तो व्यक्ती, मोगाच्या भावांनी भयणी, सगळ्यांक तो जाय आसलो. सगळ्यांक तो जाय आसलो. पूण केदोळ पर्यंत आमी जाणाव शास्त्री आनी फारिजेव चिंताले, हो मनीस कित्याक खंय जावन आयलो. जें कितें आमी करता, आमी शिकयता, ताच्या प्रास चड हाच्या लागीं कितें आसा, कित्याक लोक हांच्या फाटल्यान वेते आसा. आनी हांच्या पैकी एकलो आसलो निकोदेम एक शास्त्री जावन आसोन तो चिंता, जें कितें जाणवाय म्हाका आसा ताच्या चड जाणवाय हाका खंय जावन आयली, हाचे कडेन कितें स्पेशल आसा. वाय पीपल गो बिहायंड जीजस, वॉट एट्रॅक्ट्स पीपल टू गो टू जीजस. कितें एक्स फॅक्टर कितें जेजू तें. आमी पळयता जेजू गलिलेच्या सरोवराच्या तेणें देगेन वेता आसतना 2 जण जाळां रिपेर करनासले, जाळां रिपेर करनासले आनी ते पागूंक भायर सरले. आनी त्या वेळार जेजू तांकां आपयता, ये म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो. आनी बायबल सांगता ते 2 जण तांची जाळां सोडून ताच्या फाटल्यान गेले. आतां आमी चिंतूंक पुरो, हे 2 जण शिमाव आनी आंद्रे समानांत मतीभ्रश्ट जाल्यात. ना जाल्यार कोणीय एकलो येवन म्हज्या फाटल्यान या फाल्यां म्हळ्यार हें साध्य ना. पूण हे 2 मात्र न्ही, ताचे उपरांत आनीक 10 जण येतात ताच्या फाटल्यान, म्हळ्यार सक्कड मती प्रमाण गे. ते 10 आनी 2 12, ताच्या सडीत 72 70 आनी 2 जण ते येतात जेजू फाटल्यान वता. जेजू सांगलें करतात. ताच्या 5000 लोक जेजू फाटल्यान आसा. म्हळ्यार हर एकलो व्यक्ती जेजू विशयां उलयता, हर एकलो व्यक्ती जेजू विशयां चिंता, हर एकलो व्यक्ती जेजू खंयसर आसा थंय वचचें म्हणून आशेता. तर हाचे लागीं कितें विशेश आसा, कितें तें आकर्शण करता जेजू थंय, लोकांक कितें आकर्शण करता. मोगाच्या भावांनी भयणी, निमाणें जेजूच्या मरणा वेळार सयत, कुर्सार आसलेल्या वेळार सयत ताणें मरण स्विकार केली रीत पळोवन रोमाचो शतापती एक जुदेव न्हय आसलेलो तो म्हणटा, हो जाल्यार नीज जावन देवाचो पूत. आनी आयच्या दिसा आमी आयकले वांजलांत तो एक स्त्री जेजूक पळयता आनी म्हणटा, तुजी आवय कितली बागी, तिणें तुका कुसप्यांत वावयलें, तिणें तुका पानो दिलो, जर हें बाग म्हाका मेळ्ळें जाल्यार म्हणलें जाल्यार एक चिंता. तर मगचलो आमी विचारूंक जाय, जेजू थंय तस जालें कितें आसलें विशेश, दुसऱ्या सई नासलें कितें विशेश. 3 संगती आमी उडासून दवरया. पयलें, जेजू प्रामाणीक जावन आसलो. जेजू तो फटयनासलो, ताका कोणीय फटोवंक जायनासलें. कित्याक जें कितें ताणें सांगलें तें केलें, तो कितें सांगतालो तें करतालो. त्या देखून आमी ताचेर बोट जोगोवंक जायना, तो सांगता मात्र करना म्हणूंक जायना, वा तो करता तें सांगना वा सांगता तें सांगोंक जायना, ताचेर खंयचोय अपवाद मांडूंक जायना. कित्याक जें कितें उतर ताच्या तोंडांत भायर सरलें तें ताच्या कार्यानी जालें. त्या देखून खंयचेंय ताणें आमचें तो लिपोवन दवरूंक ना. सर्गीचे गूड सयत ताणें ल्हानाक उगडापे केल्यात म्हणून बापाक तो अर्गां दिता. म्हणजे जेजू ह्या संवसारांत येता आसतना देवाचेंच रूप तो आमच्या दोळ्यांत दिश्टी पडलो. हाच्या पयल्या वचपान आमी आयकलें पयलें वाक्य, अदृश्य देवाचें प्रतिरूप सदृश्य जालें, आमच्या मुखार आयलें. म्हळ्यार देवच आमच्या मुखार आयलो. त्या देखून ताचें तें कितेंय कपट पडना, ताणें कितेंय लिपोवंक जायना, ताणें लिपोवंक कांयच ना. तो आसा तसो आमच्या मुखार आसा. देखून लोकांक एक सांगून तो आनी एक केल्लें, ताणें दुसरें कितेंय केल्लें ना. जें कितें ताणें सांगलें तेंच केलें. जें कितें ताणें जावंक पुरो तो मागण्याक गेलो आनी तेंच मागणें अशें करा म्हूण शिकयलें. जें कितें ताणें बक्षिलें तशेंच अळें अशें करा म्हूण दाखयलें. ताणें पांय धुले आनी म्हळें हें म्हजें उडासा करा. म्हणजे जें सगळें प्रामाणीकपणान तो जियेलो आनी त्या देखून लोक ताका फातयेलो. कोणी दगलबजी आसल्यांक आमी फातयता गे, कोणी कपटी आसल्यांक, मास्क घालून भोंवतेल्यांक वा
उतरांत एक करण्यान आनी एक करतेल्यांक पात येता की बिलकुल ना. बगार जो कोण प्रामाणीक आसा ताका चड आमी मान दिता, ताका लागीं सरता. दुसऱ्यान जेजून सगळ्यांचो मोग केलो. जेजू म्हणटा हांव आयलां पातक्यां खातीर, झडती करूंक न्हय, बगार हर एकल्याक बापा सरशें वरचे खातीर. त्या देखून जेजू सरशीं आयिल्ल्या हर एकल्याक कोणाकच जेजून रागान उलयल्लें ना वा तांकां सकला घालून उलयल्लें ना, तांची पातकां सांगली नात, तांची झडती केल्ली ना. बगार तुवें अब्राहमाचो पूत, तुवें अब्राहमाची धूव म्हळ्यार तांकां नवी आयडेंटिटी दिली. जुदेव धर्मान चड आनी चड कितें करचें कितें करनाचो, कितें केल्यार कितें जाता ह्या विशयांत नियमां चड आसली सोडल्यार जेजू देव तुजो मोग करता म्हणली एक शिकवण खंडी जावन तांकां पावली ना. पूण जेजू गलिलियांतावन त्या ल्हानशा हळ्ळेतावन दुसऱ्या जाग्यांक तो वेता आनी थंयसर सांगता इतलेंच देव तुजो मोग करता. आनी जो हांव सवांजेल आमकां सांगता तो देव जावन आसा मोग, आनी तोच मोग देव जावन आमच्या मदें आसा. देखून लोक जेजू सरशीं आयलो. आनी तिसऱ्यान आमी समजता जेजून देवाक आमकां दिलें. आदी मागां देव पाती येताले, देव कुपांनी आसा, देव उज्याच्या खांब्यांत आसा, देव दोंगरार आसा, देखून आमी थंयसर मेळोंक वचूंक जाय. पूण जेजू म्हणटा देव तसलो न्हय. देव आतां उगडाप जाला तुमकां, तो तुमच्या काळजांनी आसा. तुमी खंयसर आसा थंयसर देव आसा. तुमी खंय सोदून वयची गरज ना. तुज्या काळजान तो जियेता, तुज्या आत्म्यान तो जियेता. देखून देव तुजो तुजे सांगात आसचो हें जावन आसा जेजून आमकां सांगलें. देखून आनीकी चड लोकांक जेजू लागीं जालो, कित्याक तांचो देव पयस ना, लागीं आसा म्हण तांकां वगलें. तर मोगाच्या भावा आनी भयणी, ह्याच जेजूक आमी आराधन करता. 20 शतमाना आदीं जें कितें जेजू गलिलियांत चलोवन गेल्लो, कितें सगळें केल्लें आमच्या काळजा मनांनी आसा. सदांच तें आयकता वाचता. आनी त्याच जेजूक आमी देव जावन स्विकार करता आसतना ताका मान करता, आराधन करता. पूण तितल्यारच आमी रावल्या जाल्यार आमी सडीत आमकां कांय मेळना. आमी कितेंय जोडिचें जाल्यार जेजू तावन आमी ताचें अनुकरण करूंक जाय, कॉपी करूंक जाय. कशें ट्रेंड कॉपी करता गे तशें जेजूक आमी कॉपी करूंक जाय. कितें करयेत मोगाच्या भावा आनी भयणी, पयल्यान जेजू बरी आमकांच आमी प्रामाणीक करयेत गे. आमीच प्रामाणीक आसा गे आमच्या थंयच. चिंतून पळया, आमी जें कितें उलयता तेंच करता गे, जें कितें आसा तेंच आमी सांगता गे. ना, आमी जायते फावटी मस्त ते दंड पुसले उपरांत कशें पिळटा पळय तशें कोणाच्या तोंडार कितें आसा तें सांगूंक वचना. कित्याक आमकांय कळीत आसत, तांकांय कळीत आसा. पूण बरें करून पॉलिश करून उतरां आमची, पॉलिश केल्लीं उतरां. कितेंय आमकां सांगूंक जाय जाल्यार दुखयनातलें बरें सांगूंक आमी शिकल्या. पूण जें कितें सत तें सांगनासतनाच आसा. जें कितें सत आसा तें सुकोवन तें लिपोवन आमी उलोवंक शिकल्या. तर मोगाच्या भावांनी भयणी, जेजू बरी जावचें म्हळ्यार चड प्रामाणीक जावचें म्हळ्यार जें कितें आसा तेंच उलोवचें, जें कितें सत तें मात्र जियोवचें. हें प्रामाणीकपण आमच्या थंय येवच्याक जेजू आमच्या मुखार आयलो आनी ताणें सांगलें हें जावन आसा प्रामाणीक. हांव प्रामाणीक तुमच्या मुखार आसा, हांव संपूर्ण, म्हाका तुमी कॉपी करा. दुसऱ्यान आमी समजूंक जाय जेजू तावन कितें मेळटा आमकां. जेजू बरी हेरांक बरें उलोवचें भोव गरजेचें. जेजून कोणाचीच झडती केली ना म्हणून हांवें सांगलें. ताणें कोणाकच सकला घालें ना, कोणा विशयान ती कांय नाका जाल्यार उलोवचें ना, जेजून बिलकूल केलें ना. पूण जेजू विशयान जायतें केल्लें आसा. जावंक पुरो नातानाएल तावन धरून निमाणे पर्यंत हर एकल्यान जेजू विशयान विरोध उलयले आसा. पूण जेजू तांच्या विशयान बरो उलयला. आमकां ही संवय जाल्या जावंक पुरो, दोग जाणां मेळ्ळ्या कुडले आमी तिसऱ्या विशयान उलोवचें आनी तिसऱ्या विशयान बरें उलोवचें आनी तें वायट उलोवचें. आनी आमकां कळीत आसा कोणा लागीं आमी दुसऱ्या विशयान उलयता ती वचोन आनी कोणा कडेन आमच्या विशयांतूच उलयतात. तरी पूण आमची ही संवय सुटना. तर आमी समजूंक जाय जेजू बरी जावचें म्हळ्यार हेरांची झडती करच्या पयलें आमी दुसऱ्यांक मान दिवंक, गौरव लेखूंक तें पयलें काम आमी करचें. आनी त्या विशयांत बरें कितें आसा तें उलोवं. ताचे वरन सडीत आमकां उलोवची गरज ना, कित्याक ताचे दोन कांय आमकां फायदो जायना. देखून हें करीत जाल्यार जेजूक लक्षिल्ल्यान आमी वळखूंक जाय. आनी ही वळख आमकां मेळटा देवाच्या उतरांत. हर एका दिसा तुमी देवाचें उतर वाचतात, तें कितें जेजून केलें तें आयकतात
आनी तशेंच करूंक आमी सदां ते प्रयत्न करूंक जाय. हे मात्र आमची चूक जावची. आमी करना, आयकता पळयता सकड वांटो घेता पूण तें करूंक प्रयत्न करिना. केल्यार तें जायना म्हण आमकां आमच्या मतींत आसा. पूण जायते जण इतल्या वर्सांनी 20 शतमानांनी जायते जण जेजू बरी करन ताकाच कॉपी करून जियेल्ले आसात. आनी तशें केल्ल्या वरवीं तांकां कितें बरें मेळ्ळां वा वायट मेळ्ळां ते जाणात, आमी जाणाव. पूण सर्गीच्या रजांत खंडीत जावन जेजूक भेटता आसतना त्या संतोश मुखार हांगासर आसचे कश्ट, हांगासर जेजू कॉपी केल्ल्या खातीर आमकां मेळची दगदगणी कांयच न्हय म्हणलें आमकां देवाचें उतर सांगता. तर मुखाच्या भावांनी भयणी, ह्या दिसांनी आमकां मस्त वेळ आसा. हर एक दीस आमकां बरें नियाळ मेळटात. चिंतया, हांवें 1% पण बरें जावयात की हे नवे वर्स आमी सुरू केलां. 1% कांय पण बरेंपण वायट उलय नासतना आसचें, हेरांची झरती करनासतना आसचें, हेरांक बरें करून मानान लेखचें. आनी तशेंच जें कितें जेजू बरी आमी प्रामाणीक जावन जियोंक साध्य आसा त्या प्रमाणे जियोवचें. हें सगळें जेजू आमकां फावो करून दी ह्या दिसांनी म्हण आमी मागया. समेस्ताचो आशिर्वाद आमचेर समेस्तांचेर आसूं दी.